मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. अस्नोडा वाठारात येवपी मेघा प्रकल्प जावन रावला चर्चेचो विषय. पंचायत एनओसी दीत आशिल्ल्यान थळाव्यांमदी हुस्को. पंचायत विल से नो टू मेघा प्रोजेक्ट अशें म्हणत ग्रामसभेत थाराव पास. मुळगावच्या खेळा मैदानाच्या प्रकल्पात प्रगती जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायलो हुस्को. मुळगावच्या ग्राउंडाचे काम चल्ला अशें सरपंचाचे म्हणणे. थळाव्यांनी ग्राउंडाच्या कामाचो मागला नियाळ. फुडले 4 दीस व्हड पावसाची शिटकावणी दिल्या हवामान विभागान. 25 ऑगस्ट ते 28 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट लागू. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. 25 मीटर MTR रस्त्याच्या रुंदीकरणाविषयी वेळी ग्रामसभेत खर वाद जालो. रस्तो रुंदीकरणाची गरज ना आणि सध्याच्या रस्त्याचेर समाधानी आशिल्ल्याचे सांगून थळाव्यांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध केलो. वेळी खंयची घरां कायदेशीर आणि खंयची बेकायदेशीर आसात हे सोदून काडपा खातीर उच्च न्यायालयान पंचायतीक पत्र धाडला. ताका लागून पोरणी घरां चर्ची मोडून उडोवपाक शकतात. हाचेर थळावे मुखार विरोधूय करपाक शकता. वाठारान आशिल्ल्या रस्त्याक लागून लोक समाधानी आसात. रुंदीकरणाची गरज ना. थळावे हट्टाक पेटल्यात. आणि आज तेमी हे गेला रेझोल्युशन गेला आणि आमी मागिल्ले गोडे जो रस्तो आहा दोन्ही सायडीन लायक कोंबेबाट बाराडी ते तळी सेम आहा तेजे भाशेन आसूं जायो. आणि जो वेल्लीसून थोडे कांटो ते सायडीन वयता जायनो ते सायडीन तोवूय रोड आसो तेजे भाशेन जाय म्हणून आमकां ते रोड वायडनींग नाका. आनी लोकांनी मानून गेला आणि तेमी सांगितला आम ते हे रेझोल्युशन घेताय म्हणून पंचायतीन. 25 मिटर्स आमी तांकां जायत क्वेश्चन केले पण तांकां आन्सर ना जालो. 25 मिटर्स रोड कोणाक काय म्हण तांकां आन्सर ना. आमी हें केलें ना म्हणटाय तेम केलो. पूण ग्रामसभा मेंबर सांगताय ते आयकोंक जाय आसलो न्हू. लेटर गायल्या बट एश कोन फॉलो अप जायना. वो फावो ती कमिटी घेवन वचोन तेजे बरें उलोवप जायना. सो हें जावपा जाय कित्याक एट द एंड हाल्या ते येयले ते करपा येयले लोकां घरांतू भायर सोन हाल्या लोकांक मार खावपा पडटलो. हाल तरी आमी थिंगा स्ट्रायक केलें बंद केलें जाल्यार सगळ्या लाची कितें करूंक शकताय न्हू ते अंडर गव्हर्मेंट ऑर्डर. कित्याक गव्हर्मेंट आतां तुमी चोयला गोंयकारां पासत ना. तेका लागून आतां गोंयकारांक भायर सरपाक गरज आहा आणि हे मुद्दे झगडपाक गरज आहा. कित्याक आमी हे 25 मिटर्साचो हे मुद्दो घेवन बसपा न्हू. आमगे इगोर्ज आहाय आमगे देवूळ आहाय हेजे आनी लोकांचे एन्सेस्टर हावजीस आहाय ही म्हणून वयतली हे कोण चिंता. MDR रोड MDR 41 रोडा लागून लोकांचे रिक्वेस्ट आहा म्हणजे आमी सगळीं एकठांय तांकां नाक म्हणटाय ते MDR रोड कित्याक तेंगे घरां बिरां आहाय बुरग आहाय सगळीं वयतली म्हणटाय ते तरी ते वायडनींग जालें जाल्यार ते आपणागे सगळें वयता म्हणटाय देखून तेंगे रिक्वेस्ट आमी सगळीं मेळ्या. आमी एक मिटींग घेया MLA बरया आनी MLA को रिक्वेस्ट करया आनी खूंय कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तांकां आमी लेटर करया. कितें हायकोर्टान नोटीस बी येयल्ली? हायकोर्टान नोटीस येयलो आहाय आमकां सगळे मेन रोडाचे MDR रोड तेजे बी सगळें कितें आहाय तें आमकां आयडेंटिफाय करूं. मागीर तुमी कितें केला प्रोसेस सांगला ग्रामसभा आमी सांगिल्लें तांकां आमी सद्या मिटींग घेताय लोकांनी लोकांकूय अवेर करूंक जाय. पळय अशें आमी लोकांकूय एकठांय कोताय. कुंब्या बाट मागीर हो आमगे बाराडी ते सगळे लोकांक अवेर करपा जाय आमकां. कुडबाणा इश्यू बी येयलो. कुडबाणा इश्यू येयलो मागीर कितें सांगलें ते आमी तेंगे आमकां रिहॅब सेंटर आमगे येयलें रिहॅबिलिटेशन तेका आमी प्रोविजनल दिलें. ते आमकां कितें कोन्न दिलां आनी कितें आमकां रेवेन्यू आमकां 5,75,000 रेवेन्यू ते लिजाचे गेलो आहा तो रेवेन्यू येयला आनी तेंगे सगळें लायसन्स आहाय आनी तेंगे ऑक्युपन्सी बी सगळ्याक त्या प्रमाणे आमी गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. मुळगावच्या ग्राउंडाचे काम चल्ला खंय. सरपंचान सांगिल्ले मजगती थळाव्यांनी ग्राउंडाच्या कामाचो नियाळ मागला. कांय दिसा आदी मुळगावच्या सरपंचान विधान करून आपल्या कार्यकाळात कसलोच फ्रॉड जावंक नाशिल्ल्याचे सांगले. ग्राउंड घालपाचे हितून तयारीन आसा. अर्दो फर्स्ट पोर्शन आमचो कंप्लीट जाल्लो आसा ग्राउंडाचो. तितून आमी स्टार्टींग जे गोवा लिबरेशन फंड हेच्या अंडर आमकां 50 लाख अप्रुवल येयली. स्टार्टींग गोवा लिबरेशन फंड त्या गोवा लिबरेशन फंडा अंडर 100 मीटर रिटेनिंग वॉल 3 मीटर नेट आणि लेडीज आणि जेंट्स 1-2 टॉयलेट अशी आमकां कामां येयलेली आसली तितून. आणि त्या प्रमाणे आमी टेंडर काढलो.
ही टेंडर करून लोवर स्पीड आसा तो स्वामी समर्थ कन्स्ट्रक्शन येता आमी आमचें काम सोंपयलें. फायल जाली रेडी आणि नाल फोडलो गेलो, पाटी लायली गेली. ते पाटयेर वर्क ऑर्डरीचेर जी नांवां आसा ही 3 कामां आमी पाटयेर मेन्शन केली त्या टायमार. की आमकांय बी आमच्या गांवचे उदरगत जावपाचे खूब हे आसा. सो त्या प्रमाणे तुम्ही आमकां जर तुमचे कितें आसा इश्यू कसले बाबतींत जावं डेव्हलपमेंट तुमकां मुळगांव करपाक जाय तुम्ही डायरेक्ट येवन आमकां मेळचें, आमकां सांगचें. आमी बसून ते सॉर्ट आउट करया, आमी एकामेकांक सोजमोन घेवन ते सॉर्ट आउट करया ना, एकामेकाचेर आरोप करून कमेंट करून हांगासर कांयच जावपाचें ना. सो आमी कितें ते पंचायत सगळी तुमच्या बरोबर आसतली इतलें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. मुळगाव खेळा मैदानाच्या प्रकल्पांत प्रगती जावंक नाशिल्ल्यान मुळगावच्या थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. मेळिल्ले माहिती प्रमाण अजून कसलेच काम जावंक ना, कसलेच प्रगती विशीं स्पश्टताय मेळूंक ना. हो खेळा मैदान गावाक खूप म्हत्वाचो आशिल्ल्यान हो प्रकल्प केन्नाय पुराय जातलो हे जाणा जावन घेवपाची थळाव्यांनी मागणी केल्या. 40 वर्सां जाली आमी हे आमचे भुरगे जगाडटा. आमच्या भुरगेपणान आमी जगाडटाले की 40 वर्सां की ग्रावंड जावंक जाय, आनी भुरगे हांगासर खेळपी बऱ्या पैकी खेळपी आसा, तरी आमकां ग्रावंड मेळूंक ना. आमी मुळगांव कुंभदिदालीन आमच्या कंपोनंटांक जागा ना घरा बांदपाक, तरी आसतना ती आमी तांकां कडेक काडून आमी हो 10-12 हजार स्क्वेअर मिटर जागा ग्रावंडा खातीर, कित्याक सगळे मुळगांव गांवचे भुरगे खेळचे एक आमची उमेद कशी आसली आनी ते नांव कितें तरी करचें हें आसलें. पण आयज पर्यंत कितें ग्रावंडांक आमी हांगासर आतां पळयलें 60 लाख मोडले म्हणटा, पण 60 लाखान हांगासर तशें कांय दिसना. 60 लाख मोडल्या सारकें, कित्याक त्या खातीर हांव कितें म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन बेगींतले बेगीन हो ग्रावंड जावचो. आनी तशेंच सरपंचान जें डिनाय केलां की आमी हें करचें ना, रिजायन दिवचें ना, कितें करचें ना, कित्याक तेंच्यांनीच आमी तांकां सांगूंक नासलें की तुमी रिजायन दिया. तेंच्यांनी आपल्या खुशीन सांगलेलें जर आमच्या कडेन काम जायना जाल्यार आमी रिजायन दितले म्हणून. तुमी फ्रॉड करूंक ना केला हें फुडली गोश्ट, पण आमी तुमकां रिजायन दी म्हणून सांगूंक नासलें. तशेंच आतां तुमकां आमी एक रिक्वेस्ट करता ग्रामस्थांच्या जावं खेळाडूच्या वतीन रिक्वेस्ट करता की ही जर तुमी आमकां जर मिटींग घेवन जर सांगलेलें, तशीच आतां 31 तारखेच्या पयलीं तुमी सांगा एक मिटींग घेया आनी ग्रामस्थांक क्लॅरिफिकेशन दिया तुमचें की बाबा आमी खरेंच ग्रावंडा खातीर आसा आनी जें कितें आमचें जें आमी हें म्हटलेलें तें चूक आहा, तेन्ना तुमी कितें तें डिसिजन घेवचें. आमच्या 27 जुलै ग्रामसभा जाल्लेली. त्या जुलै 27 तारीख हो विशय येयल्लो ग्रावंडाचो. तेन्ना सगळ्या ग्रामस्थांचे तशेंच आमच्या भुरग्यांचे खेळाडू भुरग्यांचे रिक्वायरमेंट जे कितें आसलेले त्या प्रमाणे हांगासर काम चालू ना आनी ताका लागून हो तेंच्यांनी विशय काडलेलो. विशय काडटा काडटा तो अप टू वर्क ऑर्डर वर्क कंप्लिशन ह्या रिपोर्टा मेरेन पावलो. एज पर वर्क ऑर्डर सपोज तेंच्यांनी वर्क ऑर्डरीचेर एक 15 टायपाची कामां दिली जाल्यार 3-4 टायपाची कामां हांगासर जावंक ना. ते नोट केलें ग्रामस्थांनी. त्याच्यार तेंच्यांनी विचारलें की ही कामां कित्याक जावना, तर त्याच्या जाग्यार तेंच्यांनी दुसरी कामां केली म्हणून आमचे बॉडी मेंबर आहात तेंच्यांनी सांगले. त्याच्यार असो क्वेश्चन येयलो की हेचे एप्रुवल घेतला तर सरपंचान डायरेक्ट स्टेटमेंट थंय ग्रामसभेकूच केल्लो आहा की हेचे एप्रुवल आमी घेवंक ना. तेन्ना वर्क कंप्लिशन रिपोर्ट जेन्ना दिलो तेंच्यांनी वॉर्ड मेंबराक घेवन सरपंचान इन्स्पेक्शन केला म्हणून एक आपलो रिपोर्ट त्या वर्क कंप्लिशनाक रिपोर्ट लायला. पूण खरें पळोवपाक वचचें जाल्यार म्हाका घेवन हांगासर इन्स्पेक्शन जावंक ना. कळ्ळें. हें हांव आतां आयकतां की तेणी म्हाका घेवन सायड इन्स्पेक्शन केलां म्हणून. हें सामकें चुकीचें आसा. हें उरलेलें काम केन्ना कंप्लीट जातलें. तर सेम टायम थंय आमचे बॉडी मेंबर्स आसलेले तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें की 6 म्हयन्या भितर आमी तें कंप्लीट करून दिता. जर तर जायना जाल्यार आमी रिजायन करता. तेतून नंबर 1 हांवें जर तर हें उरलेलें काम कंप्लीट 6 म्हयन्या भितर जायना जाल्यार हांव रिजायन करता अशें सांगलेलें आसा आनी त्याच मताचेर हांव ठामपणे आसा. आमकां नांवां सांगा कसल्या हायर लिडर आमच्या ऑथॉरिटीन जी सांगली बोगस सर्टिफिकेट इश्यू करा म्हणून जे काम जावंक ना आनी काम जालां तेशी सर्टिफिकेट दी दाखय म्हणून. ह्यो एक रिक्वेस्ट आमचो सरपंचाक हें करपाचो. सरपंचान आनी एक गोश्ट हे केली की आमी ग्रावंडा बद्दल कसलोच फ्रॉड करूंक ना म्हणटा ती. स्टेटमेंटान तिच्या म्हटलं आमी ग्रावंडा बद्दल कसलोच फ्रॉड करूंक ना. आमी आमच्या कसल्याय स्टेटमेंटान म्हणूंक ना तुमी फ्रॉड केला. आमी फक्त क्लॅरिटी मागताले ग्रामसभेक आनी स्पेशल मिटिंगेक सुद्दां. ते हेंच्यांनी कांयच करूंक ना हेचेर. आनी पंचायतीक हांव चॅलेंज करता, ओपन चॅलेंज करता, जर तुमी ह्या
ग्राउंडा संबंधात न्हू बाकीचे जर पंचायत बोर्ड तुम्ही डेली डे कामान जर तुम्ही कसलो फ्रॉड करू ना चॅलेंज एक्सेप्ट करा आमकां सांगा आमी सांगता तुम्ही कसलो फ्रॉड केला तो ही चॅलेंज तुम्ही घेता प्रेस कॉन्फरन्स घ्या आणि सांगा आम्ही चॅलेंज एक्सेप्ट करता म्हणून. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अस्नोडा वाठार मेघा प्रकल्पांक लागून हॉटस्पॉट सुवात जावन रावला. पंचायत एनओसी दीत आशिल्ल्यान थळाव्यांमदीं हुस्को निर्माण जाला. पंचायत विल से नो टू मेघा प्रोजेक्ट अशें म्हणत ग्रामसभेत थाराव पास जालो. तशेंच साबार विशय हे ग्रामसभेत चर्चेक आयले. सुमार 4 लाखांचे कॅमेरे ठप्प, कोयराचो प्रश्न हे विशय अस्नोडा पंचायतीचे ग्रामसभेत चर्चेक आयले. मुखेल म्हळ्यार हायकोर्टान रस्ते रुंदीकरणाचो आदेश दिला, ताका थळाव्यांनी विरोध केलो. तशेंच पंचायतीन मेघा प्रकल्पांक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या ग्रामसभेत पंचायती कडेन केली. Whether there is a rule where the secretary can talk, our answer is no. There is no rule. I had written if there is guess, if there is a rule, then tell me the rule. I will shut my mouth and sit. But I know there is no rule. But no, if there is no rule, tell me why you all have been hiding from your people. We are not supposed to say thank you to you. Your salaries are coming from our taxes only. The work you did, you have promised these people. That is why you got elected. आम्ही तुमचो इंटरेस्ट जाता तुमचो करना पण ओवरऑल वयर वयता न्हू त्या टायमार खंय तरी आमी निवडी आसा खंय तरी घालता ताका लागून हांवें कांयच म्हणूंक ना. हांवें ताका सांगला एक टायम पासून विजय थँक्यू केन्ना म्हणूंक ना तूं दोन फावट ती दुसरी काम जाता तरी पूण तूं थँक्यू म्हणटा. पण आमकां कितें जालें बायपास वयता ताका लागून आमकां इतलेच मागणी आनी आयज रेजोल्युशन घेवपाक अशें की हो रस्तो जो आसा डिनोटिफाय करपाचो म्हणून एक ग्रामसभेन रेजोल्युशन घेतलें. ग्रामसभेन हे रेजोल्युशन घ्या की हो रस्तो जो आसा तो वायडनींग जावचो ना, डिनोटिफाय करपाचो म्हणून एक रेजोल्युशन घ्या. ते रिकॉर्डून आसूं आम्ही आता तिसऱ्या ग्रामसभेत गेला तिचे आम्ही इश्यूज ऐकले. जर तुमच्याकडे काही त्याचे डॉक्युमेंट मागला किंवा मागला तर तुमच्याकडे प्रोसेस करून चालना ताका लागून युजलेस आशिल्ला आनी म्हाका दिसता तो धरतो तुमकां दिसता सगळ्या इंटरनल रोड हे टोटली एक्झॅम्प्टेड एज पर हायकोर्ट. सो ऑलरेडी डिसिजन जाला बट सिन्स ग्रामसभा सुप्रीम म्हणटा त्या प्रमाणे तुमचो जो ग्रामसभेचो रेजोल्युशन आसलो इन सपोर्ट टू दॅट एप्लिकेशन जो आमचो रोड टॅक्सीचो रेजोल्युशन पास जाला ताका सपोर्ट करून आमी घालतले. A lot of illegalities were happening in our panchayat starting from the illegalities with the panchayat, with the Gram Sabha meetings as well. From the start till the end, there are so many violations of rules that were happening. There were so many contraventions to so many acts, and a lot of illegalities were happening. And which is why we put in the questions. The Sarpanch himself would never speak. It was always the secretary who would speak. So it was a lot of, people were very aggrieved by this, and which is why we put in our questions. And today everyone was here because of that, because we were very aggrieved. And from the CCTV cameras not working since 2000, since the installation actually, then there is a lapse in the panchayat. There is so much of corruption that is taking place in the panchayat. So these are the matters that we put forth, and luckily today, because of the questions that we had put forward, the Sarpanch has come forward. He has held the mic and he has been answering questions, and he has given us assurance that we will look into it. He has promised in the open Gram Sabha that within 3 months all the CCTV cameras in Asnora are going to get functional. He has also given us a promise that they are going to do more awareness about the schemes and about Club Mahindra. So the resolution that was taken even for the mega projects in Asnora, because Asnora has become a hot spot for a lot of upcoming new mega projects in Asnora.
So the panchayat has been giving NOCs just left, right and center. So the resolution that was taken for this Gram Sabha is that the panchayat will say no to mega projects. There will be no mega projects happening in Asnara. And secondly, the road widening issue that had aggrieved a lot of shopkeepers. People were down to the panchayat last time, begging them, pleading them to do something about it. Nothing was done. This time the resolution was taken that they have taken a resolution to say no to the road widening as well. आमकां मेगा प्रोजेक्ट नाका आसलेले तेज्या खातीर सगळ्यांनी रेजोल्युशन दिलें की गांवांत आमकां मेगा प्रोजेक्ट म्हणटा तो नाका. आमचो गांव कसो आसलेलो जाय आमकां अर्बनायजेशन जाल्लें नाका. ओके. आनी ह्या सेक्रेटरीन पयले फावटी तशेंच जाल्लें. इतकी फावटी आयज हो सेक्रेटरी जातीर सारको मातसो रावला. आमी ताका फोर्स केल्लो तरी पूण तेणेच हँडल केल्लें प्रोसिडींग. इतकी आतां जवळ जवळ 2-2.5 वर्सां हो सेक्रेटरी आसा पळय आपूण प्रोसिडींग करतालो आनी आपली मनमानी आपल्याक जाय तें करतालो. आयज हो थंड बसला आनी ताका उलोवंक दिल्यार सरपंचाक उलोवंक दिल्यार सरपंचा कडेन कांयच जालें ना उलोवपाक. आतां हे कॅमेरा घातलेले 4 लाखाचे कॅमेरा जे एका वर्सा भितर सगळे कॅमेरा ठप जाले. आतां सांग हे मेंटेनन्स करप रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आमची. हांगा गाडयो चल्ल्यो मोटरसायकली अस्नोळान आनी क्लिपींग मागूंक गेले जाल्यार क्लिपींग ना म्हणटा. क्लिपींग ना, डेटा ना, रिकॉर्ड ना, कांय ना. आयज सगळ्या ग्रामस्थांनी तांकां धारेर धरले आनी तेंच्यांनी सांगलां 15 दिसांनी आतां हे आमचे कॅमेराज आसा ते सगळे रिइन्स्टेट जातले आनी ऑपरेशनल जातले. आमी रोड वायडनींग करता आनी पयलींचे तेंचे स्ट्रक्चर आसा पण तांकां एज पर हायकोर्ट ऑर्डरा प्रमाणे तांकां नोटीस येयल्यो, सर्वे जाता आनी फुडें इतले कारवाई ते हायकोर्ट करतले. पूण आयज पर्यंत आमी 4 म्हयने जाले आमचो सेक्रेटरी तेंचे सर्वे बी करता पूण आयज पर्यंत तेंची लिगल कारवाई आमी पंचायतीन तरी आयज पर्यंत कांयच घेवंक ना. आनी आमी फुल्ली तेंचे वांगडा आसतले जेन्ना सामकेंच जर इलिगल आसा आनी ताका पर्यायीत ना ताका हायकोर्टाक आमी चॅलेंज करूं शकना. आमी सांगलें तुमचें प्रपोजल जे आमी आमचो बायपास आसा नवो बायपास आसा ताका लागून तेंचें प्रपोजल कशें आहा की हो जो वायंडींग आसा तो आमचो सोडचो आनी तो आसा तेचे हायलायट जावन हे आमकां हे दिवचे तेचे. पूण ते सुद्दां आमी ऑलरेडी आमी शेमा कडेन पावयलां. आमचें कलेक्शन आहा तें डोर टू डोर करता आनी आमची शेड MRF शेड आहा थंय आमी सेग्रिगेट करता. MRF शेड म्हटल्यार कितें आमचें कलेक्शन पॅक जायना फक्त ड्राय जाता आनी थंय ते मागीर सगळें सेग्रिगेट करून ते आमी फुडें धाडटा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. शिकेरीच्या सेंट लॉरेन्स चर्चीच्या पाद्री कुडीत सकाळी उज्यान पेट घेतलो. बरें म्हण बरें, पाद्री त्या वेळार थंय नाशिल्लो. कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. शिकेरी लायट हाऊसा कुशीक आशिल्ल्या शिकेरीच्या सेंट लॉरेन्स चर्चीतल्या पाद्रीच्या कुडींत आयतारा सकाळी शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो. कुडींतल्यान छप्परा मेरेन उजो पातळिल्लो. हाका लागून छप्पराचो कांय भाग कोसळ्ळो. सुदैवान हे घडणुके वेळार पॅरिश पाद्री थंय नाशिल्लो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ऑस्ट्रेलियाच्या कॅमेरून ग्रीनान फकत 47 बॉलांनी आपलो पयलो वन डे शेकडो केलो. ताका लागून हो टप्पो मेळोवपी तो दुसरो फास्ट ऑस्ट्रेलियन खेळगडो थारलो. पयले विकेटी खातीर 250 धांवड्यो करपी ट्रेव्हिस हेड आणि मिचेल मार्श हांचे मदीं जबरदस्त ओपनिंग भागीदारी केल्या उपरांत ताची खेळी जाली. दक्षिण आफ्रिके आड ऑस्ट्रेलियाची आतां मेरेनची सगळ्यांत चड धांवडी. ते उपरांत ग्रीनान एलेक्स कॅरी वांगडा अखंड 164 धांवड्यांची भागीदारी करून ऑस्ट्रेलियाक वट्ट 431 विरुद्ध 2 मेरेन पावयलो, जो वन डे इतिहासांतलो दुसरो सगळ्यांत चड स्कोर आशिल्लो. ग्रीनाचो शेकडो आतां एकूणच वन डे क्रिकेटींतलो 11वो फास्ट शेकडो थारला. Outside the line of off stump, so smart bowling. He's just called no. Okay. He obviously wants a piece of the spin. This will be interesting the next 3 balls. He's obviously got a plan. You want to hit this for 6? Alex Carey's not the worst
batsman at the other end. Yeah, there you go. That's why I said no. Let's put it 20 rows back. That's a big hit. And again. And again. That's why I said, Alex, you stop up the other end. I'll just lob a couple into them. Hasn't quite caught it, but it's gone again. Gone again. Great finish to the over. 5th 6 for Cameron Green. गोवा 365 खातीर मनीष परब आणि अरुण नाईक. फुडले 4 दीस हवामान खात्यान व्हड पावसाची शिटकावणी दिल्या. 25 ऑगस्ट ते 28 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट लागू आसा. देखून जतनाय घेवची आयएमडीचो सल्लो. आयएमडीच्या म्हणण्याप्रमाण झारखंड आणि बंगालाचेर सक्रिय आशिल्ली उण्या दाबाची पद्दत कोंकण पट्टेत ओलसाण घालता आणि ताका लागून राज्यभर व्हड प्रमाणात पावस पडपाक लागला. फुडले 4 दीस गोंयच्या दोनूय जिल्ह्यांनी कांय सुवातांनी व्हड पावस पडटलो. नुस्तेकारांक दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो दिला. खर वारे आनी खर लारा घातक जावंक शकतात. गोंयांत परतून व्हड पावस. 25 ते 28 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. गडगडपाची शक्यताय. चढावत आणि उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.